योकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेकाचे हेडलायन्स. काणकोण तालुक्यातलो करमल घाट जाला मरण घाट. घाटार अपघातांची माळ चालूच. परत परत जातल्या अपघातांचेर आडनदर चलिल्ल्यान बेजारल्यात काणकोणकार. गोंयांत पावसा आदल्या पुरुमेताची तयारी नेटान. शेतांची कुयदास घेवन कार करपाच्या कामांनी व्यस्त काणकोण केपें सांगेचे शेतकार. ईस्ट सेंट्रल अरबी दर्यादेगे वयले बिपरजॉय चक्रीवादळ जावपाक लागला खर. चक्रीवादळाक लागून गोंयांत पावसाळो जाव येता सुरू. आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मोरपिल्ला सरकारी हायस्कूल आनी प्राथमीक विद्यालयाची अवतिकाय गोवा 365 उजवाडाक हाडिल्ली. कागाळी करून लेगीत शाळेकडेन आडनदर केल्ल्यान शाळेच्या पयल्याच दिसा विद्यार्थ्यांनी पालकां वांगडा मेळून शाळेचेर बहिष्कार घातलो. आतां हे शाळेच्या कामाक पावसांत सरकारी वर्क ऑर्डर मेळ्ळ्या खरी. दुसरो पावस येवचे आदीं शाळेचें काम पुराय जाल्या पुरो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. हे मोरपिल्ला गव्हर्मेंट हायस्कुलांक आनीक आज जे भुरगे आसात जे 2 दीस जाले भायर आसले ते आज खंय तरी भितर गेले. हे इतल्या खातीर गेले की सरकारान एक ऑर्डर काडली आनीक तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तोय येवन तेणी आज काम स्टार्ट केले कडेन आसा. तुमकां आमी काम स्टार्ट केले तेय दाखयतात. दुसरे एक वायट दिसता आनीक एक लजशी दिसता ती म्हणली जाल्यार पावस कमी जाता आनी वर्क ऑर्डर जी आसा ही सरकार दिता म्हणून ही पावस पयली दिवन हे काम करपाक जाय आसले. आता टायम बरो आसा म्हणून पावस झडना आनी जर पावस झडलो जाल्यार हे काम करूंक मेळटा आसले काय कितें. आनी इतलेच न्हू, ह्या जे पेरंट्स आसा तेणी अशेंय सांगले कडेन आसा की आमी तुमी काम करपाक धाडला म्हूण आमी भुरग्यांक धाडला भितर धाडल्यात इस्कॉलांक हे समजोवची न्हू म्हणून आमी पळयतले तुमगेले काम करता काय ना म्हणटा आनी ते जर काम जालें ना जाल्यार आमी परते ह्या भुरग्यांक भायर दवरतले म्हणून. आमची एक मागणी आसा सरकाराक, जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान हें काम चालू दवरचें. आनी योगायोगान पावसूय ना, पावसूय लेट गेला कित्याक आज जुनाची 7 तारीख. पावस लेट गेल्ले कारणान हें काम रातीन सुद्दां करून हें काम कंप्लीट करचें. ना जालें जाल्यार ह्या ओपन उरले कारणान आनीकच हो स्लॅब जो आसा हो कोसळपाक शकतलो आनीक भुरग्यांक वायट कितें जावचें न्हू म्हणून सरकारान हेजी एक दखल घेवची. आनी लोकांली मागणी आसा की आतां तुमी हात घातला तर ते बेगीच्या बेगीन करचो म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, श्वेता गांवकर आनी निखिल जल्मी. काणकोण तालुक्यातलो करमल घाट मरण घाट म्हूण फामाद जाला. घाटार अपघातांची माळ चालूच आसा. परतून परतून जावपी अपघातांचेर आडनदर चलिल्ल्यान काणकोणकार बेजारल्यात. आयकात आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकाराक. काणकोण तालुक्यातलो करमल घाट म्हणजेच मरण घाट म्हणून सामकोच फामाद जाल्लोच आसा. ह्या घाटाचेर दर म्हयन्याक जवळ जवळ 12 ते 13 अपघात जायत आसा. आणि हाची जर बारीक बारीक जर कारणां पळयलीं जाल्यार बऱ्याचशा कडेन आशिल्ले रस्त्याक अशे डेंजर स्पॉट, रस्त्याचे शोल्डर प्रॉब्लेम आणि त्याच बरोबर असले संबंधितच बारीक बारीक प्रॉब्लेम.
खरें म्हटल्यार जेन्ना काणकोणाक अशा तरेच्या अपघातान एक व्हडली गाडी अपघात जाली, एक्सिडेंट जालो आनी त्या वेळाचेर एक बायल आनी घोव आगता गेली, त्या वेळाचेर जे जागी जाल्ल्या डिपार्टमेंटान आपल्या एरियेक जितलो लांबीचो रस्तो येता त्या लांबीच्या रस्त्याक खंय खंय डेंजर झोन आसा ते डेंजर झोन आयडेंटिफाय करपाक जाय आशिल्ले, पूण ते डिपार्टमेंट अजिबात करीच ना. उलट जी कामां जी करता ती कामां सगळीं अर्दकुटीच कामां. हांगासर आमी लायव्ह पळयतात, रस्त्याचो करमल घाट हांगासर हो शोल्डर फिलिंगाचें काम चलता, पूण मदींच काम चलता, बरें शोल्डर करता जाल्यार मदीं कांय कडेन गॅप. अशा तरेचें सिच्युएशन सगळ्याच कडेन चल्लां. आनी जेन्ना हे ऑफिसर काम करना म्हणून काणकोणांतल्या कांय लोकांनी ह्या ऑफिसराक लॉक घालून भितर दवरले, त्या वेळाचेर काणकोणचे आमदार आनी सभापतीन सांगलें की अशे जे कोण लोक ऑफिसरांक त्रास करता तांचेर कारवाई करची म्हणून. सभापतीन जी अशा तरेन लोक जे ऑफिसराक त्रास करता ताचेर कारवाई करता म्हणून सांगलें, ही खऱ्यांनीच बरी गजाल. पूण जे ऑफिसर दर म्हयन्याक हजारांनी पगार घेता आनी जे काम करपाक जाय कामां करीच ना, करता ती अर्दकुटी करता, डेंजराची करून सुट्टा, ताजेर एक्शन केन्ना घेवपाची, ताजेर केन्ना उलयतलो, हो मोठो प्रश्न. सध्या काणकोणकार आतां होच विशय गंभीर्यान घेवन उलयतात. या अपघातांची संबंधित विभाग गंभीर दखल घेयना देखून विरोधी पक्ष वांगड्यांनी तिडक उक्तायल्या. आयकात तांकां. अधिकाऱ्याक मातूय पडून आयिल्ल्या काणकोणा जे अधिकारी येतात बसतात वतात तांकां सर्वे म्हणटा तांकां अजून म्हाका खबरच ना. काणकोणाक आयज जर विचारलें कितले अपघात जाले जाल्यार रोड्सां कडेन कांयच इन्फॉर्मेशन ना, तांकां लोकांले मातूय पडून गेला. खरें तूं सांगता तें बरोबर आसा, सर्वे जावपाक जाय. एक्सिडेंट जावपाक कारण कितें, ते टनाचेरच कित्याक एक्सिडेंट जाता, ते शोल्डर भरला म्हूण जाता काय कितें, तो काय बरोबर थंय आमी फिलिंग केलां काय म्हूण जाता काय कितें, हाजेर मातूय खंयच्याच अधिकाऱ्यालोय हें ना आनी स्थानीक आमदाराचोय तांचो अधिकाऱ्यांचेर वचक ना. फाटल्या दिसांनी कुड्या ह्या वाठारांत एक जोडपी ऑन द स्पॉट तुमचो डेथ जाल्लो. डेथ जावन सुद्दां आमकां दिसलें जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहाय PWD हायवे तेंचेर कितें तरी एक्शन घेतलें. आतां आमी पळयतले गुळ्या टू बेनोडे थंय कितले अशे पॉटहोल्स आहाय जावं तुगे रोड शोल्डरींग आसा पळय तें सारकें नासा. आमकां दिसलें की थंय वचून तेमी इन्स्पेक्ट करता आसले आनी तेजेर सोल्युशन काडटा आसले. दुसरी गजाल म्हणल्यार आमी जेन्ना असली इश्यू घेवन आमी ऑफिसान गेल्ले आनी जाप विचारपाक की हें कित्याक केलें ना, तेन्ना आमी लॉक मारले म्हणून आमचेर केसी घालपाचे हो आमचेर ऑब्जेक्शन आसलो आमचो सभापती बाब रमेश तवडकराचो. सर बरें आसा आमी लॉ हाती घेयलाय म्हणून, बट हांव तुमकां विचारूं सोदतां आयज जेन्ना हे ऑफिसर जे डिपार्टमेंटाक बसलाय PE जावं JE जावं तेमचेर तेमी एक्शन कित्याक घेयला ना, तेमी सारकी काम करताय, तुमकां दिसता तेमी सारकी काम करतात का म्हणून, हे म्हाजो तुमकां क्वेश्चन आसा. दुसरी म्हणल्यार हांव म्हणटा की जे आमचे लोक आसात, लोक कितें टॅक्स पे करतात, लोकांचे आयदनां दवरून टॅक्स पे करतात, कितें एक्सपेक्टेशन धरून की आमकां त्या पयशाचे कितें तरी सारकी फॅसिलिटीज मेळटले, रोड बरे मेळटले, जावं कितें हॉस्पिटल बरें मेळटले, रस्ते लायट बरें मेळटले, उदक बरें मेळटलें. पूण अशें तेजें कांयच जायना. आनी जेन्ना आवाज काडटात तेन्ना तुमी आमचेर केस घालपाक लायताय. म्हणून आतां लोकांचे आवाज लोकांनी आवाज करप कसो? आमी आसा ते लोकांचे आवाज, आमी स्वता लागून कांयच करनात. आमी आसा जे काणकोणचे बऱ्या खातीर जे डेव्हलपमेंट आसा पळय तेमचे खातीर आवाज करतात. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यातल्या कांय भागांनी पावसान हजेरी लायल्या, देखून पुरमेताची तयारी नेटान चल्ल्या. शेतकार भोव कश्ट घेवन वावुरपाक लागल्यात. शेताची कुयदास घेवन कार करपाच्या कामाक सध्या काणकोण, केपें, सांगे वाठारांत नेट आयला. घालुया एक नदर गांवांतले हे प्रक्रिये कडेन. काढत नाही.
जेन्ना पावस लागीं पावता तेन्ना सगळेच जण पावसाच्या तयारेक म्हणजेच पुरुमेताच्या तयारेक लागतात. मडगांव सारक्या शारांनी पुरुमेता खातीर स्पेशल बाजार भरता आनी हो बाजार म्हणजेच ह्या लोकां खातीर सारकी पुरवणीत आसता. तशाच पद्दतीन गांवांतले लोक जे आसा जेन्ना पावस लागीं पावता ते आपापली शेतां निवळ करता. शेताक आशिल्ली बारीक सारीक झाडां काडून एकठांय घालून उजो घालून ती निवळ करता. जाल्यार जांचे कडेन आजुनूय गोरवां आसा तांचे ते शेण काडून हाडून शेतां घालता आनी शेताची जी वेगळ्या तरेन ज्या तरेन तो कुयदास म्हणटा तो प्रोसेस जो आसा तो सुरू करता. आनी ह्या सगळ्या तरेच्या प्रोसेसाक खास करून गांवांतले लोक म्हणटा कार करप म्हणटा. आनी ही शेताची कार करपाचें काम सद्या आतां काणकोणांतल्या केपें आनी सांगे गांवांतल्या वेगवेगळ्या गांवांनी आमकां पळोवपाक मेळटा. पळोवया हांगासर हे गांवांतले लोक घरांतले आपल्या शेण जें आसा कशा पद्दतीन व्हरून शेतांनी व्हरून घालतात. आज बदलत्या काळानुसार हे शेण आसा ते आतां पिकअपींनी व्हरून ते शेतांक घालतात आनी आपल्या शेताची बऱ्या रितीन आतां येन्नाच ते तयारी करपाक लागल्यात. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकर. झेडपीक पंचायती कनेक्ट करपाचो वावर चल्ला, पूण अजून 30 पंचायती कडल्यान प्रतिसाद मेळपाचो आसा. झेडपी अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकरान सांगले. कॉन्ट्रॅक्ट घेवन कामाक कुपत दवरपी कॉन्ट्रॅक्टरांचेर कारवाय करतले अशेंय तिणी सांगले. दक्षिण गोंय जिल्हो पंचायतीची मडगांवचे कचेरेत बसका जाली. बसकेक दक्षिण गोंयचे जिल्हो पंचायत वांगडी हजर आसले. झेडपी अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकराची येजमानके खाला ही बसका जाली. बसकेत जिल्हो पंचायतीचो फंड कशे तरेन वापरतले ताचेर चर्चा जाली. त्या उपरांत अध्यक्षान मिडियाक माहिती दिली. डीपीसी संदर्भातले आमी फाटल्या फावटी जे कितें आमी सांगिल्लें की आमी सगळे आमचे झेडपी मेंबर आसा तांचे कडेन आमी फॉर्मेट धाडून दिवन प्रत्येक पंचायतींतल्यान ते आमी कलेक्ट करतली म्हणून सांगिल्ली. त्या प्रमाणे आमच्या झेडपी मेंबरांनी व्हरून त्या तांकां लागपी कन्सर्न सगळ्यो पंचायती आसा तातूंत व्हरून ते फॉर्मेट दिल्ले. पूण भितरले आमकां अजून 30 पंचायतींनी अजून पर्यंत ते दिल्ले ना. रिटर्न तेंच्यांनी कांय हें केलें ना. 59 कडल्यान आमकां रिसीव कारण ते आमकां 22-23 जाय आमकां. ते आतां आमकां हें करतले जाल्यार फाटले ते आमकां नाका न्ही. पयलीं ते म्हणटा आमी धाडला फाटले, पूण ते फाटले आसा 22-23 धाडपाक जाय. ते 59 पंचायती कडल्यान आमकां आयिल्ले आसा आनी 30 पंचायती आसा पळय तांचे आमचे उरला येवपाचे. तांकां आमी परत रिमायंडर करता कारण हांवें सुद्दां खूब जाणांक पर्सनल फोन केल्ले आसा सगळ्या जाणांक दिया म्हणून ते खातीर. आनी आमी बाकीचे जे कितें आसा पळय डीपीसी संदर्भात ते आमी काम चालू केल्लें आसा ऑलरेडी. कॉन्ट्रॅक्टर करिना म्हणून आसा. कॉन्ट्रॅक्टरांचें कितें जालां की थोडे कॉन्ट्रॅक्टर काम घेतात आनी ते काम करीत ना अशे केसी आसा. तांकां आमी आतां आमचे जे झेडपी मेंबर आसा तांकां सांगिल्लें आसा की तुमी ते लेटर आमकां दिया की बाबा ताणें अमके टायमार काम घेतिल्लें ताका वर्क ऑर्डर जी आसा पळय ती अमके टायमार दिल्या आनी आजून पर्यंत ताणें काम करूं ना. हे सगळे कोणाची कामां जावं ना. तांकां सांगलां की आमी बरोवन दिया म्हणून ताजेर आमी एक्शन घेतली त्या कॉन्ट्रॅक्टराची. जिल्हो पंचायतीक येवपी फंड कुपत पडना अशें तिचें म्हणणें. झेडपी मेंबर गरजे प्रमाण तांचो वापर करतात अशें ती सांगता. आयकात. कोटी जे आमचे रिटर्न वताले ते आमकां सरकारान आमकां दिल्ले आसा पयलीं. तातूंतल्यान आमी फाटले जे फायनान्शियल इयर आशिल्ले ताका 25 म्हणजे 50 12.5 म्हणजे 50 लाख एक झेडपीक पडटाले आनी आतां हे फायनान्शियल इयराक 50 लाख पडटा म्हणजे सादारण 1 कोटी. पूण फाटले 50 लाखांतली कामां हांवें तुमकां आतांच सांगलें त्या प्रमाणे फंड आमकां फेब्रुवारीन केन्ना तरी आयला तो. ते तसो पेंडींग असो काय उरूना सगळ्यांचे आतां ह्या टेंडराक बदले. साधारण खंयचे कॉस्ट M6 पडटा या 36 जी पळय तुमी टेंडर काडटा ती कोण जसो पळय प्रत्येक झेडपी मेंबर जसो आपली प्रपोजलां दिता आनी ताजी फायल जशी पूर्ण जाता तशी घातली वता. अमकीच अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी केला तशें कांय नासता आमचें. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
गोंयचो मोपा विमानतळ आनी आयुष हॉस्पिटल हे दोन व्हडले प्रकल्प गोंयचे अर्थीक उदरगतीत व्हडली भर घालतले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा सकयल्या केंद्र सरकाराक 9 वर्सां पुराय जातात. त्या निमतान केंद्र सरकाराच्या मदतीन राज्यांत केल्ल्या कामांचो व्हडल्या प्रकल्पाचो नियाळ घेवपी आनी ताची उपयुक्ताय सांगपी विकास यात्रेच्या निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पेडण्यां गेल्लो. हे दोनूय प्रकल्प पेडण्याकारा बरोबर गोंयकारांकूय रोजगार मेळोवन दितले हाचो पुनरुच्चार ताणें केलो. गोंयच्या उदरगतीत वांटो घेवपी आमकां मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हो सगळ्यांत व्हडलो प्रोजेक्ट आसा. आनी हांवें मुद्दामून म्हटलां की आर्थीक उदरगतीच्या बाबतींत मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हो सगळ्यांत व्हडलो प्रोजेक्ट आमकां हांगासर आसा. फाटल्या 9 वर्साच्या कार्यकाळात गोंयांत आमी जेका म्हणटा मोर दॅन 30,000 crores ऑफ रुपीज द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान आमच्या हांगासर स्पेंड केले. आमचो बजेट 24,000 कोटी आत्ताचो, बट 30,000 कोटीच्या पेक्षा चड पयशे केंद्र सरकारान आमकां ह्या 9 वर्साच्या कार्यकाळात काडून दिले, जितके फाटल्या 50 वर्सां आमकां केन्नाच केंद्र सरकारा कडल्यान केन्नाच कसल्याच पद्दतीची मदत मेळूंक नाशिल्ली. 9 वर्सांत जे प्रोजेक्ट पुराय जाल्या ते परत एकदां लोकांक उदरगत तितल्या मोठ्या प्रमाणात 9 वर्सांनी केल्या ही कळची हें तेंची. फकत मोपाचो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट न्हू तर आयुष हॉस्पिटलय रोजगाराची निर्मिती करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. जाल्यार खासदार श्रीपाद नायकान विकास यात्रेचो हेत सांगलो. आयकात. आयुष हॉस्पिटल आत्तां सुरवात जाला. एट प्रेजेंट शेवटी त्यांची डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट जी आसा पळय न्ही ही एम्सांतल्यान जाता, म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या आयुष हॉस्पिटलान जाता. जो कोण एप्लाय करता थोड्या प्रमाणात आयुषाचे डॉक्टर्स गोंयचेय लागलेले आसा. आणि त्याच बरोबर इट इज एन कॉम्पिटिटीव. बाकीचो लोवर लेवल स्टाफ जो आसा तेजी रिक्रुटमेंट जी हांगासर आसा ती मोठ्या प्रमाणात हांगा जायतूय आसा. सायड बाय सायड हाज्याय फुडें खूब मोठ्या प्रमाणात रिक्रुटमेंट हांगा जायी. म्हाका दिसता पंचकर्मांतल्यो ट्रेनींग कोर्सीस भुरग्यांनी करचे, जेणे करून त्या पंचकर्मांतले ट्रेनींग कोर्सीस जर करीत जाल्यार तांकांय हांगासर ऑपॉर्च्युनिटी मेळटले. आयुर्वेदांतले ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे जे आसा तांकां मेळत आसा, हेज्यान फुडेंय मेळटले. आजून आत्ताचो प्रोजेक्ट सुरवात जाला, हाज्या फुडली रिक्वायरमेंट ही खूब व्हडली रिक्वायरमेंट आसा. त्या ती डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट खूब मोठ्या प्रमाणात रिक्रुटमेंट जी आसा पळय न्ही ही पेडण्याकारांची आनी गोंयकारांक ही मोठ्या प्रमाणात ऑपॉर्च्युनिटी हांगा मेळटली. माननीय नरेंद्रभाई मोदीजीच्या नेतृत्वा सकयल या देशाच्या विकासात जी काही एक बऱ्या प्रमाणात भर घाता देशाक जें जाय आशिल्लें ते वळखून हजारो प्रोजेक्ट हे देशभरात जाल्ले आसात. या 9 वर्साच्या कालावधीत असे जे काही प्रोजेक्ट केल्ले आसात तातूंतल्यान लोकांक हाची जास्त म्हायती जावची, अशे तरेन देशभरान असे जे प्रोजेक्ट आहा ताका मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार, केंद्रीय मंत्री अशे सगळ्यांची भेट तातूंत जावची, अशे तरेन जो प्रकल्प आसा हाजे हें इतलोच कारण इतलेंच की हे प्रोजेक्ट लोकां समोर येवचे, लोकांक कळचे, ताची प्रसिद्धी उत्तम प्रकारे जावची आणि ज्या पद्दतीन ते काम केलां ते लोकांच्या नदरेक वचचें. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. सध्या ईस्ट सेंट्रल अरबी दर्याचेर आशिल्ले बिपारजॉय हे खर चक्रीवादळ आनी खर जावपाक लागला. फुडल्या 24 वरांत हे वादळ लागीं उत्तरे कडेन वतले आनी मागीर उरिल्लो प्रवास उत्तरे कडेन वायव्येक चालू उरतलो. पाकिस्तानात पावपाचो अदमास आशिल्ल्या ह्या चक्रीवादळाक लागून गोंयांत पावसाळो सुरू जावपाक 1-2 दीस कळाव जाव येता. बिपरजॉय हे चक्रीवादळ खर जावन केरळात पावसाचे सुरवातीचेर हलकोसो परिणाम जातलो अशें IMDन सांगला. दक्षिण राज्यातल्या कांय वाठारांनी पावस पडला, पूण साऊथ वेस्ट मॉन्सूनाक लागून हो पावस पडना. फुडल्या 48 वरांत केरळात अधिकृतपणान हंगामातलो पयलो पावस पडटलो अशें IMDन सांगला. हाचो अर्थ गोंयांत 15 तारखे पयलीं मॉन्सून सुरू जावपाची अपेक्षा करूं येता. पळयात. बिपरजॉय चक्रीवादळ खर जावपाची शक्यताय. चक्रीवादळ पाकिस्तानात पावपाची अपेक्षा. मॉन्सूनाचेर व्हडलो परिणाम ना. फुडल्या 48 वरांक केरळात मॉन्सून पावपाची शक्यताय. जुनाच्या मध्यात राज्यात पावसाक सुरवात. बिपरजॉय चक्रीवादळाचो गोंयांत हवामानाचेर व्हडलोसो बदल जावचो ना. फुडल्या दिसांनी राज्यात हलको पावस झडपाचो आसलो तरी राज्यात हवामान गरम आनी दमट उरतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. बेरेस्तारचे चडावत आनी उणें तापमान
36 ते 27 डिग्री उरतले. चक्रीवादळाक लागून बोटधन्यांक खोल दर्यांत वचचे न्हय असो सल्लो दिला. तशेंच कोण खोल दर्यांत गेल्यात तांकां परतून दर्यादेगेर येवपाची शिटकावणी दिल्या. दर्यांत व्हड ल्हारां येवपाची आसात. 12 जून मेरेन IMDन शिटकावणी दिल्या उपरांत तातूंत बदल जावं येता. 8 तारखेक हलको पावस, 9, 10 आनी 11 वेर येल्लो अलर्ट. बेरेस्तारचे चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 27 डिग्री सेल्सियस. खोल दर्यांत गेल्ल्या बोटधन्यांक परत दर्यादेगेर येवपाचो सल्लो. 12 तारखे मेरेन व्हड ल्हारांची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.